Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तुम्ही तुझी फाटल्या टर्मान फूल डिपार्टमेंट पावर तुम्ही सगळं ऑनलाईन करपाक सोदताले ह्या टर्मान तुमचो ऑनलायनाचो प्लॅन कितें स्पेशली इन लॉ डिपार्टमेंट. लॉ डिपार्टमेंटाचे हांवें ऑलरेडी डिसायड केल्ला रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लॉ अंडर येता आनी तें हांवें ऑनलायन केल्लें आसा. आज म्हाका खुबश्यो गोश्टी आनी बदलपाक जाय आनी स्लोली हांव करून घेतलो. सो म्हाका एक दिसता की पिपल फ्रेंडली लॉ डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आसपाक जाय, तेजे खातीर हांव काम करतलो. म्हणजे कशें कितें प्रिपेर म्हणजे लोक जे येता पळय न्हू रजिस्ट्रेशन करपाक तांकां ते पावचे न्हू ते ऑनलायनूच करपाक दितले अशें कितें. म्हाजे आयडिया खूब आसा पूण कितें आसा वेदर लॉ भितर कितें जाता रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट इज नॉट विथ द स्टेट, इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल सब्जेक्ट. सो लॉज हॅव टू बी चेंज. सो म्हाजे सब्जेक्ट खूब आसा. सो आज हांव म्हटलें जाल्यार फाल्यां मागीर तुजें म्हजें स्टोल चालू जातलें करून हांव कित्याक रिकॉर्डेड इंटरव्यू जो आसता हो कट करून कितें जाय ते पत्रकार घालता. सो म्हाजें म्हणणें कितें आहा की आय वील डू इम्प्रूवमेंट इन द रजिस्ट्रेशन एंड आय फील पीपल शूड नॉट बी ट्रबल. दीस इज माय वे फॉरवर्ड. केसीस बी तुम्ही ऑनलायन म्हणटाले ऑनलायन ट्रॅकिंग करपाची केसीस. म्हजें कितें आसा की हांवें डिसायड केलें लास्ट टायम आसतना अनफॉर्च्युनेटली इट वेंट लिटल लेट की गव्हर्मेंटाच्यो केसी इन एवरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जावं NGT जावं खंयच्याच कोर्टान हायकोर्ट जावं JMC जावं शूड बी ट्रॅक्ड बाय समबडी. सो ऑल केसीस कित्याक अल्टिमेटली लॉ डिपार्टमेंट पेज द एडवोकेट्स. सो हे ट्रॅकिंग सिस्टम हांव ऑनलायन करतलो म्हजें आमकां टू एग्जामीन खंय कितें आसता, केन्ना कितली हियरींग जाली, कितें जालें, कोण जालें, कशें जालें, वॉट इज एवरी डे आफ्टर द केस द एडवोकेट हॅज टू पुट ऑन द सिस्टम वॉट इज द स्टेटस ऑफ द केस. सो दीस वील बी माय मेन प्रायोरिटी वीच आय शूड डू इन द नेक्स्ट 3-4 months. सगळे गोंयचे ज्यो केसी गव्हर्मेंटाचे आसा एनी डिपार्टमेंट हे सगळे ट्रॅक जातले एक सिस्टमा भितर. म्हणजे NDJRS जे रजिस्ट्रेशनाक स्टार्ट केल्लें पळय न्हू ते आतां बाकीच्यो स्टेटी सेंटर घेवपाक सोदता सेम मॉडेल. ना म्हाका बरें दिसलें की हांवें जे 2018 चालू केल्लें गोंयांत फर्स्ट, बाकीचे स्टेटीन मागीर घेतले पूण फूल स्टेट करूं ना. पूण पयर फायनान्स मिनिस्टरान NDJRS शूड बी डन फॉर एवरीबडी इन द कंट्री. प्रायम मिनिस्टराच्या भाशणानूय ते आशिल्लें. आय फेल्ट गूड दॅट समथींग आय डीड वेर इट इज recognized and is going to be implemented in the other states. It's an achievement. So I am going to improvise on NGS because it was my baby when we started it and I want to improvise. आम खूबशे आतां फुडें नेक्स्ट NGS 2 वर्जन NGS 3 वर्जन येतलो. ओके MOEFाक एक प्रोजेक्ट गेलो गोंयचो मरिना तेंच्यानी तो परमिशन डिनाय केलें सेईंग दॅट तुमचो पयलीं प्लान जाग्यार घाला म्हणून CZMP प्लान. सो प्लानाची खंय पावला. सगळे परमिशनां बंद आसा. कितले 5-star हॉटेलां आनी हॉटेलां जे CZMP प्लॅना खातीर आतांच न्ही लास्ट 5 वर्सां बंद आसा. सो CZMP प्लॅनान ताका संबंध कांयच ना. तो परमिशन जे आसा ते वील सी वॉट इज इफ इट इज पॉसिबल टू गीव ते करतले. गोंयान सबमीट केलो तो प्लानाचो स्टेटस जालो न्ही आमी धाडला. आमचे जे हें आशिल्लें की पोर्ट लिमीट जे आसा शूड नॉट बी डिपिक्टेड आनी आय स्टँड बाय माय स्टेटमेंट एज ऑफ टुडे. पोर्ट लिमीट शूड नॉट बी डिपिक्टेड. ते एंडेजर जाता म्हणजे एंडेजर जाता न्ही. पोर्ट लिमीट डिपिक्ट जालें की नो डेव्हलपमेंट झोन आसा ताका परमिशन गरज ना. सो आय डोंट बिलीव परमिशन रिक्वायर्ड. आतां पोर्ट एरिया भितर जे एक्च्युअल पोर्ट ऑपरेशन करता सी कितें आसा न्ही हे फाटीं हे खंयचे गव्हर्मेंटान मिस्टेकी केल्यो आमी भोगपाक पडटा. तेन्ना हांव नांवां घेना कोणाचें घेवप सारकें जायना पूण तुमी फायंड आवट करा. 20-30 वर्सां पयलीं 35 वर्सां पयलीं जेन्ना पोर्ट लिमीट डिपिक्ट करपाक येयलो ताका येदे व्हडले एरिया दिले की गोंया अर्दे काबार जाले. तेच जर पोर्ट लिमीट डिपिक्ट करपाक गेल्यार तितले जे पोर्ट एरिया एक्टिविटी जर तेका दिल्ली पोर्टाक एक्टिविटी करपाक जे आमकां हे त्रास जायनासले आज. सो फाटले गव्हर्मेंटांनी त्रास केले ते आमकां भोगूंक पडटा. सो आतां तेंय लिमीट काडूंक मेळना कित्याक इट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. सो हे काडपाक जाय आमकां खूब फॉलो करूंक पडटलें. सो ह्यो गोश्टी फाल्यां जर हे CZMP मॅपार जे पोर्ट लिमीट येयले फूल तर फुडें आनी त्रास जातले लोकांक आमकां. आय एक्सेप्ट वॉट आय एक्सेप्ट इज आय एक्सपेक्ट. सो हे कशें बंद करपाक जाय म्हाजे कडेन जाता ते भशेन आमी करतले कित्याक सेंट्रल सब्जेक्ट वी वील टू गोंयांत बारीक स्टेट जाता म्हणजे त्रास जाता. सो आय एम पर्स्यूइंग ऑनरेबल CM इज पर्स्यूइंग वी वील पर्स्यू टू शो नो पोर्ट लिमिट्स. म्हणजे पॉवर डिपार्टमेंटाक तुमी ट्विटर हें केल्लो हँडल केल्लो तसो हे तुमच्या नवें डिपार्टमेंट आहा PWD तितून बी तशेंच आसतलें. PWD जी गोश्ट आसा पळय ही आज कालूच हांवें घेतल्या आज सेकंड डे म्हजो आनी म्हाका दिसता PWD खूब आनी काम करूंक पडटलें. PWD फक्त वॉटर उदक ना खुबश्यो गोश्टी आसा, सिवरेज आसा, खुबश्यो गोश्टी आसा. आनी हें करता तेन्ना जो ट्विटर हँडल जो हांवें चालू केलो तो PWD हांव चालू करतलो. लोकांक तेजेर हें करतले. पूण तेजे पयलीं म्हजें सिस्टम जें आसा हांवें जेन्ना चालू केलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान म्हजे मोबायल नेटवर्क हांवें सगळ्याक थारायले दिले. हांगा PWD दिल्लें आसा पूण इट इज नॉट एक्सेसिबल. सो पयलीं तांकां मोबायल घेवपाची संवय करपाक जाय. आमचे JEE SCC PC सगळे आहा पळय खंयच्या टायमार फोन घेवपाची संवय करपाक पडटली. सो
सो एक्सेस जर दिलो आणि एक कंट्रोल दिलो जशें 1912 आमी चालू केलें पावर डिपार्टमेंटान आनी ते फूल फ्लॅज आसा काल कितें बंद पडलें बिकॉज केबल शॉर्ट जालो म्हणून पूण 1912 असो नंबर हांव PWDनूय चालू करूंक सोदता वेर अकाउंटेबिलिटी कम्स सो अकाउंटेबिलिटी एक मनीस हांव LDC बसता पूण डावन द लायन ते JEE शूड बी ऑल्सो अकाउंटेबल न्ही सो म्हाका टायम लागता पूण हांव करतलो म्हणजे खुबशे कॉन्ट्रॅक्टर कामां बॅड क्वॉलिटी वर्क्स डिलिव्हर करतात तेंचेर तुमचो स्टँड कितें आसतलो बॅड क्वॉलिटी स्टँड म्हजो आसा तो बॅड क्वॉलिटी जावपाकूच जायना हे इंजिनियराचें काम आनी ज्यो गोश्टी तेणी करपाच्यो त्यो करपाक पडटल्योच तेणे म्हाका आनी ताका आनी कांयच येना पूण म्हाजे कॉन्ट्रॅक्टर ऑल्सो फॉलो इन लायन म्हणजे हांवें सांगलां न्ही खुबश्यो गोश्टी जे कॉन्ट्रॅक्टर स्ट्रीमलायन करपाचे आसा म्हाजे म्हत्वाचे ब्लॅकलिस्ट करपा सारके स्टेज हांव करतलो न्ही ब्लॅकलिस्ट करपाक म्हाका कितें प्रॉब्लम आसा म्हाका कांयच ना हांव खंयचे कॉन्ट्रॅक्टर एफिलिएटेड ना आनी हांवें उलट स्टेटमेंट कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका जें काम बरें करता ताका आमी काम आनी दिवंक शकता जे कॉन्ट्रॅक्टर काम सारकें करना ते तेल लायत वचपाचें घरा वचपाचें खंय वयता तें म्हाका कांय प्रॉब्लम ना कित्याक म्हाजें कितें आसा अल्टिमेटली कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचे गव्हर्मेंट काम करता आनी बरे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां आमी सपोर्ट करपा जाय जे कॉन्ट्रॅक्टर वर्क ऑर्डर करता आनी काम करना आनी मागीर आमी काम करना म्हणटा असले कॉन्ट्रॅक्टर आमकां कित्याक जाय एवरी इयर पावस जालो की एक इश्यू येता गोंयान पॉटहोल्स आनी तो मोठो इश्यू जाता सो तेजेर तुमी कितें पोर्टल जे आसा हे म्हाका दिसता आमी इम्प्रूव करपाकूच जाय पूण हे पावसा भितर जातलें अशें हांव गॅरंटी दिवंक शकना व्हेरी शॉर्ट टर्म एक 2-1.5 म्हयने कालूच पावस पडलो आनी पावस चालू जातलो 1-2 म्हयन्यांनी पूण म्हाजें विजन जें आसा की गोंयान रस्ते बरे आसपाक जाय हांव सदांच म्हणटालो की गव्हर्मेंट जो आसा 3 वस्तू दिवपाक जाय लोकांक एक उदक बरें सारकें दिवपाक जाय एक रस्ते बरे आसपाक जाय आनी लायट बरी आसपाक जाय सो म्हजे कडेन आतां 2 गोश्टी आतां येयल्या पयलीं एक गोश्ट आशिल्ली ती म्हजें विजन आशिल्लें करपाक आतां 2 गोश्टी येयल्या सो ह्यो 2 गोश्टी हांव फुडें व्हरतलो ओके उदकाचें म्हटल्यार वॉटर सप्लायन लिकेजीचे प्रॉब्लेम खूब आसात तुमी म्हणटा 40% खंयच्या लेवलाचेर जाता आनी कशें कितें तें म्हाका खबर ना हांवें जेन्ना चवकशी केली काल आनी म्हाका एक स्टेटमेंट आमचे डिपार्टमेंटा कडल्यान येयलो की 40% रेवेन्यू लॉस जाता म्हणून सो हे कशें जाता हे सगळे गोश्टी आतां म्हाका बसून करूंक पडटले आनी वील ट्राय टू फायंड सोल्युशन कित्याक पळय आमी कितें म्हणटा की आतां आमी लोकांक जेन्ना उदक दिता एक सबसिडायज रिटर्न दिता आमकां कॉस्ट खूब जाता तो सो हे सगळ्यो गोश्टी म्हाका एक थोडो टायम लागतलो बसून करपाक आनी हांवें ट्राय माय बेस्ट हेल्प करतले ना हांवें ट्राय माय बेस्ट म्हाका कळना हे 40% रेवेन्यू लॉस खंयचे जाता तो म्हाका पयलो डिटेक्ट करूंक पडटलो न्ही अकाउंटेबिलिटी दिवंक पडटलें फ्लो मिटर घालूंक पडटलें डिविजन वायज फ्लो मिटर घालूंक पडटलें सब डिविजन वायज फ्लो मिटर घालूंक पडटलें जें उदक खंय वयता ताका बाबा हें उदक खंय पावता हें सगळें मागीर इट टेक सम टायम हें ओवरनायट जावपाचें ना पूण हांव करतलो तुमचे PWDन सिवरेजूय येता सो सिवरेज नेटवर्क इम्प्रूव करपाक गोंयान तशें जाय तशें जावना सिवरेज पळय जें आसा म्हाका दिसता 8% उदक जें वापरता 8 to 10% आसतलें म्हाका लक्षांत ना पूण इतलेंच आसता तेजे वयर जावचें ना इज कनेक्टेड टू सिवरेज बाकीचे इज ऑल तुजें सोकपीट कन्वेन्शनल आसा सो आय थिंक वील हॅव टू टेक अ कॉल एक सिवरेज कनेक्ट केलें जायना आतां इंजिनीन ऑर्डर दिल्या की सिवरेज कनेक्ट करतरी तें उदक वापरपाक जाय आतां उदक वापरपाचें इंडस्ट्री वापरूंक शकता ते सो उदक जें आसा सिवरेजीचें परतून रिसायकल तो कॉन्सेप्ट देशा भितर गोंयांत जावन लोकांक सांगलें हें उदक बरें आसा ऑल पॅरामिटर्स आर गूड पूण लोक आंग काडटले सो हांव कांय करूं शकना पूण ताका खंय तरी सोल्युशन गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बाकीचे एनवायरमेंटाचे आनी ते सगळे बसून खंय तरी एक सोल्युशन काडूंक पडटलें ट्रिटेड वॉटर हाव कॅन बी रियूज्ड आनी तेजेर कितें दॅट इज ऑल्सो वॉटर न्ही सो पळया कशें जाता तें सिन्स 2014 गोंयान खुबशे प्रोजेक्ट येयले अंडर PWD सो तुमी कितें नवे प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट करता म्हणजे हाडपाक सोदता वा तुमचे तकलेन आहा विचार जाला तसो ना म्हणजे हांव आतां कितें आसा न्ही पळय नॅशनल हायवे आतां खुबशे चालू चालू आसा आहा. खुबशे कडेन बॉटलनेक जाता आतां फुडें कंट्रोल म्हणजे नॅशनल हायवे एक जाली 4 लेन जाले आनी मागीर परतून 1.5 लेनीचेर पावले आतां तूं पळयता पळोवपाक गेले जाल्यार सो हेजेर म्हाका दिसता हे 4 लेनींग जावपाक जाय एकदां काबार जावपाक जाय सो हेजेर म्हजो फोकस आसतलो की जे 4 लेनींग चालू आहा पळय नॅशनल हायवे हो कंप्लीट करपाक जाय खंय अडचणी येता कितें तें सोल्युशन काडूंक पडटलें आनी वील हॅव टू फायंड proper ways to make this 4 laning. It is required now. And it has to be done. डिस्ट्रिक्ट रोड काय हायवेज म्हणटा तुमी No, national highway म्हणटा. National Main highway. road आसा पळय ते 4 laning आसतले. सो तूं मागीर कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रोड ते मातशें सादारण आसा ताका खंय इम्प्रोवायजींग स्कोप करपाक म्हणजे करूंक शकता. ओके तुमी दिल्ली बी मिनिस्टरांक बी मेळपाक बी वचपाचे आहा तुमचे लिंक्ड मिनिस्टर तुमच्या डिपार्टमेंटाक सद्याक तशें कांयच ना. सद्याक एक खंय तरी एक जल जीवन मिशनाचें कितें तरी जयपूर कॉन्फरन्स दवरलो सेंट्रल मिनिस्टरान हांव थंय वचपाचो प्रोग्राम म्हजो आसतलो
आनी फुडें म्हजें विजीट तांकां खूब आसतलें कित्याक गोंयान आमी खुबश्यो गोश्टी करपाक जाय आनी आमकां जल जिवनाचें जाय, आमचो गडकरी साहेबाचो जाय, बाकीचे सगळे मिनिस्ट्रीचे जे आमकां संपर्क जाय कित्याक सुरेज ब्युरेज आमकां करपाक जाय आनी वील हॅव टू कंटिन्युअस फॉलोअप करूंक पडटलें. जितले मेळटा तितले हाडटले तुमी. तेजी स्किमी जाल्यार पळोवपाक जाय कित्याक सेंट्रलाक हांव एडिशनल मिनिस्टर आसतना सेंट्रलाच्यो स्किमी जाताल्यो ती गोंयांक खंयच फायदो जायना. फिट जायनासले, फिट बसून. ते फायनान्शियल जायना ज्यो जाताल्यो ते आमी सगळे इम्प्लिमेंट केल्ल्यो, सगळे कडेन घेतलेले पयशे. सो आतां हेजे फुडें आतां न्यू स्कीम येयल्ली आमच्या सेंट्रल PWD हितू ती देखून हांवें घातलेली आसा 1000 कोटी खातीर इलेक्शन डिपार्टमेंटान. सो आतां हितू भितर कितें आसा तांकां आउट ऑफ द बॉक्स स्कीम आमकां दिवंक पडटली. मेन म्हणजे कितें आसा की रस्ते जे आसा ते स्टेट गव्हर्मेंटान करपाक जाय. आतां पळय हितू बॅच मिक्सिंग प्लांट आसा, ड्रम मिक्स प्लांट आसा, खंय तरी टॅक्नोलॉजी. आनी आज पयलें हांवें काल मडगांव शहरान पळयतालो, ती मडगांव शहरान आमकां चड वापरता म्हणजे हे दिसांनी वचना थंय गार्डना कडेन जे गार्डन आनी जे इगर्ज आसा तेजे मदीं रस्तो आहा. फुटपाथ अशी आहली इतली हायटीर आसली एक टायमार ती आतां रस्तो असो पावला, फुटपाथ पावलो सगळं. सो हे सगळें कितें डांबर न्ही, खंय तरी कितें तरी करूंक पडटलें. कॉस्ट डांबर परत हें करूंक पडटलें ताका कशें टॅक्नोलॉजी वापरून कितें तरी कित्याक इट्स गोइंग टू बी एक्सपेन्सीव. रस्ते वाडत घातलीच आसा. लोकांचे थोड्या घरान रस्त्या लेवल रस्ते जाल्यार सकयल, घर जाल्यार सकयल रस्ते जाल्यार वयर. सो खंय खंय जाय ते भशेन करूंक पडटलें. टॅक्नोलॉजी हाडूंक पडटली आनी टॅक्नोलॉजी ना रस्त्याकूच न्ही सगळ्याक हाडूंक पडटली. सिस्टमा भितर टॅक्नोलॉजी वील बी मोर इम्पॉर्टंट. लास्ट क्वेश्चन, इलेक्शन लागीं पावलें जेन्ना जॉब घेवपाचो जालो तेन्ना जॉब स्कॅमाचो PWDचेर मेजर हें जालें तेजी एकट्याची केस जाली डायरेक्ट आनी गव्हर्मेंटान तो इश्यू घेतलो. सो जॉब स्कॅमाचेर म्हाका तो जॉब स्कॅम जाल्या वो ना तें म्हाका खबर ना, पूण तेजी इन्क्वायरी चालू आसा. इन्क्वायरी येतरी डिसिजन सरकार जे करपाक जाय तें घेतलें. वेदर इट इज अ स्कॅम ऑर नॉट स्कॅम वील कम ऑन द इन्क्वायरी. बट पर्सनली आय फील इफ देर इज एलिगेशन देन वी शूड क्लोज द सब्जेक्ट एंड ब्रिंग इट अफेयर. बट आय कांट डू इट रायट नाव इवन मिनिस्टर. म्हाका तें पळोवंक पडटलें, ते रिपोर्ट येवंक पडटलो आनी देन अकॉर्डिंगली गव्हर्मेंट वील टेक अ डिसिजन. पूण बेस्ट ऑप्शन आसतलो परत ना हांव कसो कमेंट करूंक शकता. जॉब स्कॅम हे स्कॅम ते लोक बोर्ड मारीत आसता. इन्क्वायरी रिपोर्ट बसयल्या आनी इन्क्वायरी येतरी तेजें डिसिजन घेतलो. पूण पर्सनली जशें हांव परतून म्हणटा पर्सनली म्हाका जर विचारलें तर स्कॅम जर आसा तर पुलीस तें स्क्रॅप करून परतून जे कोण लोक क्वॉलिफाय जाले ताका परतून क्वॉलिफाय जावपाक कांय प्रॉब्लम ना. सो म्हाजें तेका ना, पूण जें कितें आसा तें पळोवंक पडटलें मागीर हांव डिसिजन घेतलो, तेजे पयलीं घेवचो ना.